केरी फोंड्या जागोर महोत्सव जालो। फाटली 10 वर्सां गोवा जागोर असोसिएशन हो महोत्सव गोंयांत करता। गोंयभर जावपी जागोर एका मांडार येवचे आनी तांचे लोकांक दर्शन जावचे हो ह्या महोत्सवा फाटलो मुखेल हेतू आसा म्हण कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे उलयला। RD एक्सपो खातीर केरी फोंडेच्यान विदिता प्रभू। एकमेव हावेस घेऊन गेली 10 वर्सां गोवा जागोर असोसिएशन गोंया भितरचे संबंध जागर जे जातात जे जागर एका सत्रे सकल हाडपा खातीर एका छता सकल हाडपा खातीर एक संकल्प आशिल्लो जाणे करून जागर मोगी आसा जागर प्रेमी आसा किंवा जे इतिहासकार आसात जे अभ्यासक आसात तांकां एक नवी संधी निर्माण करून दिवची जाणे करून प्रत्येक जागराचे चाली असतात बोल असतात लिरिक्स जे असतात किंवा वाजप जे असतात ते खूप वेगळे वेगळे असतात तातूंतल्यानूच एकाच छता सकल हे जावचे आणि रसिक जनाक तेजो आस्वाद घेवपाक मेळचो ह्याच संकल्पनेत हो 10वो जागोर महोत्सव आनी मनयता। त्याच प्रमाणे आमी एक वेळ पळयताले की निसर्ग म्हळ्यारूच आमचो देव आशिल्लो। जाणट्याने निसर्गाची पुजा करताले आणि माडा वयल्यान आमकां जर कितें जर सांगपाक जर जाय आमचेर जर कितें संकट कोसळलेले आसात किंवा दुःख जर आमकां व्यक्त जर करपाक जाय किंवा जर आमचेर जाल्लो अन्याय जर अत्याचाराक जर आमकां जर तोंड जर दिवपाक जर जाय जाल्यार जागोर आनी म्हणल्यारूच एक मांड त्या मांडा वयल्यान एक पणटी पेटयली आणि तिजो उजवाड आज संबंध फक्त गोंयानच न्ही या भारताच्या विविध राज्यांनच न्ही तर जगाच्या कोण्या कोनशान पावणारो एकमेव आमचे पारंपरिक दायज म्हणल्यारूच जागोर। जागोराच्या बाबतीन जशें आत्तां म्हाका म्हणटालो हे आमचे गोंयचे दायज आनी हे सांबाळपाची पारंपारीक पळोवंक गेले जाल्यार सगळे आमच्या जाणट्यांनी पारंपारीक सांबाळत गेल्ले आसा। आमचे कितलेशेच गोंय असले दायज आसात जे फुडें व्हरपा खातीर युवा पिढी समज नासली जाल्यार खूब कठीण जाता आनी हे समज व्हरतले फुडें जाल्यार ताका ड्रायव्ह करपी एकटो मनीस जाय पडटा। हांगा येतकर म्हाका एक बरें दिसलें की जेन्ना आमी पर्यटन खातें सांबाळटात पर्यटन मंत्री आशिल्ल्यान आमी आज थोडे सन सँड सी दर्या देगेरूच फक्त पर्यटन जावचें न्ही आनी थंयच्यान भायर सरचें आणि गोंया आमी कशें आसा आध्यात्मीक कशें आसा स्पिरिच्युअलिटी कशें आसा वेलनेस कशें आसा एडवेंचर कशें आसा आमचें कल्चर कशें आसा आमचें ट्रेडिशन कितें आसा आमचें जेवण कशें आसा हें इतलें आसून खंयच आमी जगा पर्यंत समज पावूना जाल्यार आज पावपाची गरज आसा। आज आमी पर्यटकाच्या दृश्टीकोनान पळयता आसतना आमी गोंय कशें आसा आनी पूर्ण 365 दीस कशें दाखोवंक शकता हाचेर जेन्ना आमी चिंततात तेन्ना खरें सोबीतकाय सुंदरकाय सगळी म्हणटा आसा ती गांवांत आनी गांवांनी तेंचे लोक इतले लोक बरे असतात की अतिथी देवो भव म्हणलें जाल्यार सुरवात आमच्या शहरांनी जायना अतिथी देवो भव जाता जाल्यार गांवांनी कित्याक आमचे गांवांतले लोक सदांच जितले काळजान बरे असतात बारीकाच्या बारीक लोकांतल्यान एकूच आवाज येता की आपली फुडें वता आसतना आमी एक कडेन रावन गांव कसो फुडें व्हरया आमचो समाज फुडें कसो व्हरया आमी गोंय फुडें कशें व्हरया आनी ह्या दृश्टीकोनांतल्यान आज सरकार काम करता। आमचो मडकयचो माजी सरपंच तो तर सगळं आमच्या कॉलेजींनी भोंवता खंय भुरग्यांक कितें मेळना खंय कितें मेळटा हे सगळें पळोवपाक तो भोंवता म्हणजे अशे तरेन तुमकां हेल्प करपी आसा सगळ्यांक म्हणजे हे सगळे हे पयशे तुमचे जे सरकार आहा ते तुमचे कारण हे पयशे सगळे तुमचे कडल्यान ते पयशे येता आनी ते पयशे आमी तुमचे कडेन कशे पावोवचे हे सरकार तुम्ही सकाळच्यान जे टॅक्स भरतात ते रात पर्यंत न्हिदचे पर्यंत न्हिदता तेन्ना पासून सपना मागीर परतो सुदीन आसा लायक तेजे रातभर लागता आमकां तेवूय आसा म्हणजे हे सगळे जे आमकां टॅक्स आसा ते पयशे आमचे कडेन येतात आनी आमी ते पर्यंत तुमचे पर्यंत पावपाचे मनीस कसो घडोवपाक लागता मनशांक ते सगळे सुद्दां आमी तें काम आमी करपाक जाय। जागर महोत्सव 10 वर्सां एक कंटिन्युअसली तुम्ही सेलिब्रेट करतात खरें म्हटल्यार असे कार्यक्रम जी संस्कृती जी आमचो कल्चर जो आहा गोंयचो कल्चर जावन जे ल्हान ल्हान गांवांनी हे कल्चरल एक्टिविटीज आहेत जे प्रमोट करपाक जाय आयज खरें म्हटल्यार तुमचो आमदार आणि गोंयचो मंत्री
तो बऱ्यापैकी काम आपले करता आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हटल्यार एज अ स्पोर्ट्समॅन हांवें इतली वर्सां पळयल्या की खंयचोच मंत्री स्पोर्ट्स मिनिस्टर इतलो एक्टीव आणि इतलो सारको स्ट्रॉंग आणि डायनॅमिक केन्नाच पळोवंक ना. आणि विदीन 7 years 7 months 7 म्हयने भितर इतले डेव्हलपमेंट स्पोर्ट्सान जे बारीक बारीक गोष्टी जेन्ना हांव तेजे कडेन उलयता तेन्ना सदांच तो स्पोर्ट्सा विशयी आमी डिस्कस करता तेन्ना बारीक बारीक ल्हान ल्हान गोष्टी जे म्हाज्या सुद्दां विचारान येनात ते तो करता. आणि खरेंच तुमी लकी आहात की तुमकां एक बरो एक आमदार मेळ्ळा आणि गोंया खातीर मिनिस्टर मेळ्ळा. परत एकदा खूब खूब शुभेच्छा.